प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाची 37 to 40 पर्यंत. आनी आयचें शुवर्तमान हांव तुमकां सगल्यांक वाचता. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशीं येतलीं आनी म्हजेशीं येतात तांकां हांव पोरो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार थान देंवला. आनी म्हाका पाठयला ताची खुशी ही जी सगळीं ताणें म्हाका दिल्यांत तांतल्यान कोणाकूच हांव इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांव पुनर्जीवन करचीं. हीच ती म्हज्या बापाची खोशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जीवन करचें. भाव भयणीनो, जेजू आयज कितें म्हणटा तो 40वी वडीन म्हणटा, म्हज्या बापाची खोशी जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर भावार ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जीवन करचीं. भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी आयकलां हें सासणीक जिवीत. सासणीक जिवीत जावन आसा कितें? सासणीक जिवीत जावन आसा जेन्ना आमी जेजूक वळखता, आमी देवाचो मोग आपणायता आनी आमी खरेंच हें देवाचें उतर सजमोन आमी देवाचें उतर पाळटा. खूब लोक सजमता की सासणीक जिवीत आमकां मेवता जेन्ना आमी मरतोच. भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत आमी भोगूंक जाय ह्या संवसारान. जेन्ना आमी सासणीक जिवीत ह्या संवसारान भोगिनात, आमी खरेंच आमी नकळो सासणीक जिवीत कितें तें आमी मरतकूच केन्नाच आमी सासणीक जिवीत आमी जेजू बरी केन्नाच आसपाक आमी आसची ना ताजे बरोबर. कित्याक आमी आमचो संबंद जो जेजूशी आसूंक जाय, जो संबंद देवाशी आसूंक जाय तो नासलो. खूब लोक म्हणटलो आमी मागणें कोत्ता, आमी देवस्पणां कोत्ता, आमी सगळें बरें कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, जेजूच्या उतरांनी तो कितें म्हणटा, जो मनीस ताचेर बावार ठेवता, जो पुताक पळोवन ताचेर बावार दवरता तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें. आनी भाव भयणीनो, सासणीक जिवीत जावन आसा ह्या संवसारान, सासणीक जिवीत जावन आसा हो संबंद जो आमचो आसा देवा बरोबर, जेजू बरोबर, ताच्या उतरा वरवीं. जेन्ना आमी हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान सजमून पाळटा, खरेंच आमी तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. जेन्ना जेजून आपल्या उतरान म्हणलें, कोण तुका एका सायडीक तुज्या तोंडार थापट दीत जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी दुसरे सायडीक दाखोवंक जाय. आमी कितें करता? कोणें आमकां वायट उलयलो, कोणें आमकां थापट दिलें, आमी कितें करता? आमी रेगीच रागार जाता, तांकां आमी वायट उलयता, तांचेर आमी तांचें नाक फोडटा, आमी कितें कितें वायट करता. आनी खरें आमी म्हणटा की आमी जेजूचे पाटलादार, खरें आमी जेजूचे भावाड. ना, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, तेज्या उतराचेर भावार दवरता, तेज्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. भाव भयणीनो, ताजें उतर आमच्या काळजान ना जाल्यार, पवित्र आत्मो आमकां ती पोत्तून सांगिना जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो, कित्याक पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. आनी जेन्ना आमी तें देवाचें उतर पाळटा, जेन्ना आमकां कसले कसले आडको येता आमच्या जिवितान, कसले कसले त्रास जातात आमच्या जिवितान, पवित्र आत्मो जो आमच्या दिला, तो पवित्र आत्मो आमकां पोत्तून तें आमच्या मनान हाडटा आनी आमी तें उतर जें आमच्या काळजान रिगून आसा तें आमी उतर पाळटा आनी खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. पूण आमचे कडेन देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्यान कसो आमच्यान देवाचेर जेजूचेर भावार धरूंक जाता? देखून भाव भयणीनो,
गरज आमकां हे देवाच्या उतराची. देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आनी तें उतर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूं तेन्नाच की आमी हें शासनीक जिवीत आमी भोगता ह्या संवसारांत. आनी जेन्ना आमी शासनीक जिवीत भोगता तेन्ना जेन्ना आमी मरून वेतला ह्या संवसारांतले आमचो निमाणो दीस जातलो तेन्ना जेजू आमकां पुनर्जीवन करतलो आनी आमी आमच्या दुसऱ्या कुडीन जेजूच्या फुडें आसतल्या शासनाच्या शासनाक. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता काकूत देवाची आमी म्हणटा जेन्ना कोण मरता आमी म्हणटा कोणवाल्या देवा काकूत ताजी कोर. भाव भयणीनो, काकूत देव कोत्ता जो लोक जिवो आसा. जो मेलेल्यांचो तांची काकूत कसो कोत्तलो? काकूत कोत्ता जिव्या मनशांची. जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा काकूत जाय आमकां देवाची. ताजी काकूत जावन आसा, ताजी दया जावन आसा, ताजी सगळें बरें ताजें जावन आसा. सद्दां नवें एका दिसा एक दिसा ताजी काकूत नवी जाता. आनी भाव भयणीनो, हो कोणवालो देव, हो काकूत सारा देव आमकां ह्या संवसारान आपली काकूत आपली कोणवाळाय दाखयता. आनी आमी ताजी काकूत आनी कोणवाळाय सजमना जाल्यार मरतकूच आमकां खंय मेवतली काकूत आनी कोणवाळाय. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां आमचे भितर जीव आसा तेन्ना ह्या देवाची आमी ह्या जेजूचेर आमी आमचो पावार ठेवुया आनी खरेंच आमी हें शासनीक जिवीत जिवोया. आनी निमण्या दिसा जेन्ना आमकां जेजू पुनर्जीवन करतलो शासनाच्या शासनाक आमी ताचे बरोबर आमी जाणो की आमी शासनीक जिवीत भोगला म्हणून ह्या संवसारात ताजे बरोबर आमी शासनाच्या जिवितांत आसतले. आयज तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. नवो सुमान कॉमेंस जाला देखून ह्या आख्या सुमानान तुमकां एक बरो सुमान आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.